जाणट्याचें काम करता तेन्ना जाणटो जावपा जाय, नेणट्याचें काम करता नेणट्याचो, बेबद्याचें काम करता तेन्ना बेबद्या भशेन जावपा जाय. तो रुनर करता म्हूण हिंगा रुनर न्हू, हिंगा कोंकणी कांतार तूं लोकांक कांतुरीस जावपा जाय हें म्हजें सांगप. आनी मुगे आजुनी कोणाक सांगप, राग तेंकां येताले येवं दी, पूण सुदरप करपा जाय. कोंकणी माय भाशेचें सुदरप करपाक जाय. चल आमी मातशें मुखार मोदी बाब, ह्या वेळार म्हाका दिसता खंयच्याय तरी एका कांतराच्यो ज्यो तुका अजुनूय उगडास आसा, एक 4 वडी. सोदूं माया तुका आसरो कोणाचो नागे म्हाका, उतवो सोदताय तुका मेवत ओ ना म्हाका, ओ माया शेतां तुका. तुवें जुलूम दिलो ल्हानासलो व्हड म्हाका केलो, स्वता पूत तुजो बदमास जालो. खंयसर सोदूं माया तुका आसरो कोणाचो नागे म्हाका, उतवो सोदताय तुका मेवत ओ ना म्हाका, ओ माया शेतां तुका. खरेंच आदली कांतारां जो तांकां घोस्त आसा तो आयच्या काळार जी कांतारां आसात ते सगळे कांतारांक तितलो घोस्त उरना, पूण थोडी कांतारां झेरूल तांच्या परस बरी आसात. मोतीबाब, जे आतांच तो कांतार गुणगुणला, ह्या कांताराक कितलीं वर्सां जालीं आसतलीं? 1962 हांवें ल्हानपणी म्हणलें भुरगो आसतना. म्हणटच जायते फाटी म्हणलां तें. म्हणटच आनीकूय थोडी कांतारां तूं जाणा आसतलो. जाणा, कित्याक हांव हेजे म्हाका याद आहा, हांवें फेल्सी बारार पसून काळजी वंचिना कांतार म्हणलें, दुयेंत म्हणलें हांवें आनी फेल्सी. ताचेय तुका 2 लायनी उगडास आसा. शेवतुलें म्हजें नांव आनी फिरता सगलो गांव, शेवतुलें म्हजें नांव आनी फिरता सगलें गांव, लाडवांचो धंदो करून पोट भरता गो हांव, लाडवांचो धंदो करून पोट भरता हांव गो किरिस्तांव आनीक पेद्रू म्हजें नांव, हांव गो किरिस्तांव आनी पेद्रू म्हजें नांव, लाडवांक पळोवन शेवत्या मारूंक आयला धांव, लाडवांक पळोवन शेवत्या मारून आयला धांव. आपुडची बीन रे पोरा पेल्यान तूं सोर, सांगू शेवतुल्या तूं गेल्या लाडवांचे इदर, आये ते लाडू तुका तोलून तूं व्हर, कितकें पयस तुज्या बिराडाचें घर. आपुडची बीन रे पोरा पेल्यान तूं सोर, सांगो शेवतुल्या तूं गेल्या लाडवांची दर, जाये ते लाडू तुका तोलून तूं व्हर, कितकें पयस तुजें बिराडाचें घर. खरेंच म्हणटच म्हाका ह्या वेळार उगडास आयलो की तुवें खंयच्या कलाकारा संगताक भुमिका केल्यात ह्या आमच्या ऑडियन्साक सांगप. हांव फेल्सी बारार दुयेंत म्हणलें, हेंच दुयेंत आतां म्हणलां तें. आनी आमचे साबिना तेज्या बारा रोल केला हे काळजी वंचिनान. आनी सगळे जे पळय यंग स्टार ऑफ गोवा ते ड्रामेटीक स्टार आसले तांकां फादर प्रांतोनीन आमचे बारा घेतले. A.M. पाचेको बारा केला, पेगादा बारा आमी केला, बाप टिटर मेळ्ळो तो तेज्या बारार केला. आनी आमचे गांवचे जायते मेळ्ळे सगळे गांवाक, आमी ना थोडे उरले आमी. ओके, आतां मातशी दुसरी सायड, सांग. स्टेज सेटींग. आज जेन्ना स्टेज सेटींग जाता तें म्हाका जालें लायक. पयलीं एक स्टेज मॅनेजर म्हूण आसतालो, डायरेक्टर डायरेक्शनाक गुंतुल्लो आसलो, पूण तो दोनूय कडेन सांबाळटालो, स्टेज मॅनेजरा कडेन सांबाळटालो. आज वखदां थोडी चोयलां, थोडे ते आतां मिस्टेक जाता, मिस्टेक जावं जायना आसल्यो.
हांवें चोयलें त्या भशेन पयलीं एम्बॉयर आनी झांसीताल्या वो आलवारसात येता मिस्टेक म्हणटे मेळना आहले कोणाच्यान काडूंक जायना इवन रुजार रॉड्रिगीस जाल्यार काडूंक जायना आहली तसो आतां हो रोजफन तोय बरो आहा यार हांव म्हाका हांवें तेंगे वर्सां चोयना म्हाका व्हडली लायक जाली ना हांव वसोय ना आतां म्हाका इथे हेळ तियात्र म्हणटा कितें जाता आतां तियात्र म्हणटा सारकें तियात्र त्या तियात्राक हांव वयतालो आतां बंद केला ना म्हणजे तुज्या मतान जे भाशेन आल्वारीस एक वेगळेच तरेचें सेटींग मांडटालो जो जे.पी. सुदालीन तें आमकां उगडास ना पूण आल्वारिसाचे हांवें तियात्र जायते पळयल्यात पूण त्या सेटिंगान आनी आयच्या सेटिंगान कितें जायतें डिफरन्स आसा तें समज आपूण नवी भाशेन कितें करता आनी लोक आसता म्हण लोक कितेंय केलें आसता लोक कालसां कोण उदकी दवरलें जाल्यार कालसां चेंज सकयल दवरलें लोक आसताय तें सारकें ना हीन कॉमेडी पसून तूं विचारतलो म्हाका कॉमेडी किसलें उतर घायलो म्हण कॉमेडी जायना थोडे आहाय ना न्हू आतां आगुस्तीन आहा वायट ना बरो आहा कॉमेडियन बरो कॉमेडियन उतर घालतो बरी तशें करून थोडे आहाय वायट ना आनीक एक गजाल तुज्या लक्षान आतांच तुवें म्हटलां खेळ तियात्र आनी तियात्र हातून फरक कितें आसता आमकां पयलीं सावन खेळ तियात्र आनी तियात्र खेळ तियात्र म्हणटा तियात्र म्हणटा सात पडली खेळ तियात्राचे 2-3 भाग आसतात पयलेच खेळ तियात्र म्हणटा स्टेज आल्टेर रोजार रॉड्रिगीसान आनी बट त्याने ते हेळ ते इम्प्रूव करीत गेलो तो मागीर तियात्र हेजेर तो 7 पडले जाले आतां तेंगेले हेळ आहा ते हेळ तियात्र आतां करता ते मिनिंजा बांदा कोत्ता कोन्ना न्हू रोजफोन कोत्ता पूण कितें जाता जे पळय तियात्र येयले तेंकां तें सेटअप जायत चल आमी मातशें मुखार या मोती बाब आमी आतांच तियात्रांचेर उलयताले तरी पूण म्हाका घोस्त आसा आनीक थोडें डिटेल आनीक थोडी अदीक म्हायती तुमच्या लक्षान घेवंक आयज तियात्रान आमी पळयतात थोड्या तियात्रांनी 8च कांतारां आसतात थोडे फावटी 10 कांतारां आसतात आनी तियात्र म्हणटात 10 कांतारां चलतात कायद्यान पूण 8 कांतारांचो तियात्र आदी म्हाका तर खबर ना कारण आदी दर एका पड्ड्याक कितलीं कांतारां आसतालीं दर एक पड्ड्याक 3 कांतारां आसतात 3 कांतारां 3 आसतात उणीस म्हणटात ती 18 ते 20 18 20 21 म्हणटा कंपल्सरी आनी गांवांक तो तियात्र जाले ते 21 आसताले फॉर प्रोफेशन तेंचे 18 ते 20 हे आसतालीच बॉयराच्या काळार एक क्लावन दुयेंत त्रियो अशें करून सेटअप बरें आसतालें म्हणटच हांव हेंच जाणावंक सोदतालो की वेरिएशन क्लावन दुओ दुयेर त्रियो कोर्तेर अशें सगळें आसतालें आनी बरें दिसतालें पूण आनी ते लोकांक एक अशें एंटरटेन करताले लोक येता हिंगा आपलें दूख आहा तें पयस करपाक पार्ट थंय तरी तियात्र थंय तरी एक एंटरटेनमेंट आसतो कांतार म्हणजे थिंग पॉलिटिकली सॉंग येताली तेजी बोरींग सॉंग येताली आनी त्या भाशेन तुका कॉमेडी येताली कॉमेडी सॉंग्स येताले कॉमेडी करता बॉयर आमचो आपलो कॉमेडी करतालो दुसरे कोण आनी पॉलिटिकल करतात आमचे त्रियो एंटनी आज पसून एकटो उरलो बाडो तेंची कांतारां आयकल म्हणटकीर आमकां तियात्र धादोश काय जाताली की ते सारकें गोंयचें कितें पॉलिटीक आहा तें आमच्या दोळ्या मुखार हाडटालें धादोश भोगताले आमकां ते सारकें म्हाका एक तेंचो तियात्राचो उगडास आहा एक कांताराचो म्हणटा की पयलोच बांदोडकार चीफ मिनिस्टर जाला तेन्ना थोडे 2 लायन तुका एंटनी कन्सेप्शन एंड नेल्सन श्री दयानंद बांदोडकार पयलो मिनीस गोंयचो तो गोंयचो वो जातीन आनी फोंयचो भायलो तो बांदोडा म्हणटा थंयचो तशें जाल्यार जावंक जायो तो गोंयचो ओपोजिशन पार्टीचो सोमूजोसो डॉक्टर जॅक्सी कायरेक हँडबूम कोडसो पेनी पिमेंता पोये सेंबलींत बसला रानांत एकशें चाळोन आसा तसो श्री दयानंद बांदोडकार पयलो मनीस गोंयचो वो जातींचो आनी फोंयचो भायलो ना तो बांदोडा म्हणटा थंयचो तशें जाल्यार जावंक जायो तो गोंयचो खरेंच ही असली कांतारां आयकून आमकां अशें दिसतालें की
आख्खें गोंयचें राजकारण सगळें ते दोळ्या मुखार हाडून दिताले कॉन्सेप्शन एंटनी आनी नेल्सन खरेंच मोतीबाब जे कांतार तूं गायतालो म्हज्या हांगांतल्यान एक वेगळोच पावर कसो म्हणजे आख्खीच न्हंव उबी जाल्ल्या भशेन जाली कारण म्हज्या तकलेंत अशे विचार आयले की जी कांतारां जेन्ना आयकतालो तो ऑडियन्स आयजूय टीव्ही मुखार बसून आमकां पळयता आनीक हे कांतार आयकून ते जायते जाण दादूच जाल्यात आनी कितें जातालें तेन्ना लोक सोदमत ते तियात्रीस लोकांक सारके लागीं आनी सगळें उदकें करून दिताले आख्खें बांदोडकार म्हणजे कितें तो खंयचो लोकांचो एक समूह जाल्लो बांदोडकार भायलो बरें मोतीबाब एक सांग म्हाका की हो तियात्र तुवें कितले फावट पळयला हांवें हो तियात्र जायते फावटी पळयला आनी कितें हेंच कांतार खंयचो तियात्र गांवांनी जाताले तेश करून हॉलांनी जायनासले त्या गांवांत जाता आसतना 10-15% लोक फिव 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 करून ताका आपूण हाडटाले आनी परत परत तेच कांतार म्हणटाले तेंच काडटाले मागीर एक वाडयताले आनी तेच कांतार काबार जाल्या उपरांत तियात्र काबार जाल्या उपरांत तेच कांतार लोक गुणगुणात गारवयताले सारके सारके लोकां तोंडाक आज पसून म्हाका दिसता 50-60 वर्सां जाल्या तेंच्या कानाक उतरां अजुनूय आसता ह्या भुरग्यांक कांय खबर ना होय आनी अजुनूय नेल्सन कॉन्सेप्ट सॉरी एंटनी अजून ज्यो आहा आनी तो गडे आयकतलो ताका खबर आसतली हांवें ताका जायत फावट सांगलें बाबा तुमगे ती एक सीडी तयार करतलो आसतलें कित्याक ही तुमची कांतरां म्हणजे सामके लोकांक आंग्याक लेवो बी करताले वस्तू हांव सदांच सांगतालो मागीर तो मोतरी मात तेंच्या बारा ज्युनियर रोड म्हणटालो हांव ज्युनियर रोडाक सदांच सांगो जो रोडाची आमचे मिंगा रोडाचेर पण कांतरां आहात ते आज पसून आज दिसता आज कितें तेणें म्हणलें हे कांतार हे आतांचो समाज असो आनी एका ज्युनियर रोडाक सांगिल्लें बाबा पूण तुगे गाडीचें कितें कांतरां सिडी तयार कर लोकांक तूं मानवतात एंडनमेंट दिसाची तेगेली कांतरां मानवतात तें आयज काल कितें जालां तें न्हू हें आयज जाता अशें दिसता म्हाका तें आयकतरी आयच्या तेंपार बरो कांतोरीचो एक आहा आमचो विल्सन माजर तोय बरो कंपोजर बरो कांतोरीस्ट आतां तो म्हाका स्टेजीर दिसता हांव नकळो पूण कांतरां रेल्वेचेर आयकूं येता अजुनूय म्हणटा पूण आमचे आनी तियात्रां भितर हांवें बरें डायरेक्शन तियात्र चोयला तोमास दिसता तेजे एक्टिंगाक पयलीं जाय तेगे 2-4 तियात्र चोयले कांटेच कांटे अशी तेजी एक्टींग जे पळय सोंपता पडलो सोंपता त्या भाशेन दुसऱ्याच भाशेन म्हणजे सारकें मांडावळ तेजी भूल जाता तेजे स्टेज मॅनेज हे कोणें नेवे तियात्रांनी तेजे भशेन वचून शिकचे मागणी तियात्र दिसता तेजे बरें वचपाक डायरेक्शन स्टेज सेटींग तेजे बरें तुवें आमकां तुजी जायती म्हायती दिली आनी आमचे म्हाका दिसता ऑडियन्सूय खरेंच खुशाल आसतले कार्यावळ सोंपोवचे आनीक एकूच गजालीचेर आमी भासाभास करुया आनी कार्यावळ सोंपोवया चल मातशें मुखार मोतीबाब कार्यावळ फुडें वता आसतनाच हांव तुका एकूच गजाल विचारूंक सोदतालो ती ही की तुवें म्हाका आज जाप काडली आनी तुका हांवें ह्या भोंवऱ्यांत घुसपायलो आनीक हो भोंवरो घुंवता आसतना तुज्या आंगांत जी कुसां आसली ती आज जायती शेवटल्यात आनी जायत्या जाणांक टोपल्यात आसतली पूण ही रीत देखीची कारण हातूंतल्यान ताणें थोडे बदल करून आमचे कोंकणी पाल्क आमचो तियात्र पाल्क उंच काडपाची गरज आसा चड गरज आहा कित्याक म्हजें हें सगळें आयलें म्हज्या काळजांतलें हांव तुका वालोर दिता कारण तूं आज म्हाका चुकेन हांगा मेवलो आनी म्हजे काळजांतले उमाळे लोकां मदें पावतले अशें हांव समजतां कारण ह्यो गरजेच्यो वस्तू कित्याक हांव सदांच तमास दिना लागीं उलयतालो अरे बाबा तूं कला तियात्र अकादेमीचो हे आहा रे कितें कोत्ताय काय म्हणटे हें सारकें न्हू तुवें वेळांत वेळ म्हाका दिलो तुजें कितेंय गरजेचें काम आसूं तरी आसतना आमचे ऑडियन्स खुशाल जाले त्या पासत हांव प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा तूं कांय चड देव बरें करता तुवें म्हजे काळजांतलें जें पळय कितें खोत म्हाका एक दुखतालें तें आज उगडें करून म्हाका दिलें म्हूण हांव प्रुडंट मिडिया आनी बाब तो म्हजो आदलो तो इश्ट आतांय इश्ट हें अशेंच तुवें म्हजें न्हू हेरूय कोणी जाणटे आसात तेंचे हे घेवचे आनी हे आदले आतांचे कलाकार आहात तांकां सुदरावपाचें कितें तुवें म्हाका दिसता तोमाजीन काळजोजाचे हे विशय वयर कितें घेवप हें चड गरजेचें जरूर आनी इतल्यानूच मोती देसाय हाच्या सांगाताक की माणकामत ह्या कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता सगळ्याक तुमकां देव बरें करूं आदिवस